उमेदवार एक बरो कॅन्डिडेट आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिल्लो आसा आनी हो कॅन्डिडेट एडवोकेट कार्लोस जो म्हाका दिसता कितलेशेच युथांक वेदर इट इज टॅक्सी प्रॉब्लम टॅक्सीचो इश्यू जेन्ना जाल्लो रेंट कारीचो इश्यू जाल्लो रेंट बायकाचो इश्यू जाल्लो शेक ओनराचो इश्यू जाल्लो मायनिंगाचो इश्यू जाल्लो एडवोकेट कार्लोस गेली 5 वर्सां आनी तेजे पयलीं पासून सगळे ह्या गोंयच्या घटकांक हे सगळे गोंयच्या बिझनेसमॅनांक बारीक समाजाचे जे लोक धंदो करता हे सगळे धंदेकारांक फ्री लिगल एड दितालो जेन्ना म्हणटा फ्री लिगल एड तो एडवायजूय करतालो तो केशी झगडटालो तो सोशल वर्कान आसलो आनी आल्दोनान तेणे म्हाका दिसता गेली 4 वर्सां भरपूर काम केल्लें आल्दोनकार आयज खोशे आहा की तांकां एक बरो उमेदवार काँग्रेस पक्षान दिलो आयज हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयला की सगळ्या सरपंचांक डेप्युटी सरपंचांक वॉर्ड मेंबरांक प्रेझेंट आनी एक्स सरपंच एक्स वॉर्ड मेंबर एनजीओज सगळे शेतकाऱ्यांक जे फार्मर्स क्लब आहा सगळे नुस्तेकारांक जे पोंबुरपाचे धोडेचेर नुस्तें मारी आहा जे आल्दोनाच्या न्हंयचेर नुस्तें मारता जे सगळे टॅक्सी भाव आहा थिंगा जे मोटरसायकल पायलट आहा जे स्मॉल बिझनेसमॅन आहा पसारकार आहा जे सगळे स्टुडंट्स आहा जे कॉलेजीक वयता जे वोटर आहा हांकां हांव आयज उलो मारता आय एम अपीलिंग टू ऑल ऑफ देम माय अपील गोज आउट टू देम टू टेल देम टू वोट फॉर द काँग्रेस कॅन्डिडेट बरो सरकार गोंयान येवपाची आयज गरज आहा आनी तितून तुमचो उमेदवार जो आहा काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार जो आहा बाब एडवोकेट कार्लोस जो शिकलेलो मनीस जो लॉ जाणा जो लेजिस्लेशनाक आमकां गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीक हेल्प करूंक शकतलो जो अमेंडमेंट हाडपाक हेल्प करूंक शकतलो जो नये लॉज हाडपाक हेल्प करूंक शकतलो जे एक्झिस्टिंग अमेंडमेंट्स आहात तितून तो आमकां हेल्प करूंक शकतलो असलो उमेदवार जो काँग्रेस पक्षान दिला जो कॅन्डिडेट आहा ताका तुमी जिखोया आनी हांव तुमकां मायकल लोबो गॅरंटी दिता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट जातले तुमचे फुटबॉल ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड जे पेंडिंग आसा ते आमी कंप्लीट करून दितले जे युथाक जॉब मेळोंक ना जे युथ रावले ह्या फावटी एग्जामीक गेले एग्जामीक तांकां फेल केले म्हाका दिसता कितलेशेच भुरग्यांनी हेल्थ डिपार्टमेंट गोवा मेडिकल कॉलेजीन आनी फूड अँड ड्रग्स बाकीचे कितलेच हितून जॉबाक एप्लाय केल्ले हे सगळ्या भुरग्यांक युथांक जॉब दिवंक ना कित्याक ते हांव नको म्हाका दिसता जो हांव एक हँडपिक बॉय आसलो मनोहर पर्रीकाराचो तसो ग्लेन तिकला आसलो ग्लेन तिकल्याक टिकेट दिली पूण ताका जॉब दिवंक ना हे लोकांनी उगडास करपाचे आयज ते एक म्हणटा ग्लेन तिकल्याक तुमी निवडून हाडा आमी ताका मंत्री करतले अरे मंत्री कशे करतले बाबा लोक ताच्या हातीन संत्री दिवपाचो आनी घरा हाडपाचो तुम्ही ताका मंत्री कशे करतले 2 टर्मांक तुम्ही ताका मंत्री करूंक ना ताका जॉब दिवंक ना आता खंयचे मंत्री करतले तुमचो सरकारूच जावपाचो ना 10चे कमी तुम्ही येवपाचे आहा त्या खातीर हांव आल्दोनकारांक उलो मारता हांव जे लोक बास्तोरा रावता उकासाई रावता पालया रावता जे लोक पोंबुरपा रावता हे सगळ्या कडेन हात जोडून मागता की तुम्ही हे बारीक मनशाचे ऐका हे कार्यकर्त्याचे ऐका आय एम जस्ट अ स्मॉल वर्कर बट वी रिक्वायर दिस सीट डू नॉट फॉल फॉर दिस टीएमसी डू नॉट फॉल फॉर दिस आप पार्टी डू नॉट फॉल फॉर एनी अदर पर्सन तुम्ही काँग्रेस पक्षाक मत घाला एडवोकेट कार्लोसाक असेंब्लीन धाडा तो शिकलेलो मनीस आदवोगाद आमकां
खऱ्यांनीच हांव सांगता की लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन बरे लॉ हाडपाची गरज आहा. अमेंडमेंट टू एक्झिस्टिंग लॉज करपाची गरज आहा. अमेंडमेंट आता जे एक कितें भूमिपुत्र काय भूमी कितें तरी एक बिल हाडले रातचे 2 ते भूमिपूल कोणे हाडले? मुख्यमंत्र्यान हाडूंक ना ते. आमकांय खबर नासले ते, पूण आमी पक्ष म्हणून आमकां थिंगा रावचे पडले उबे. आमी व्हडली झगडी पासून केली सीएमा कडेन, काय आमदारांनी काय मिनिस्टरांनी हे कितें काय म्हणून. मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्याक खबर ना हे कितें पळय ते. कोण तो एकलो बंडी घालून भोंवता पळय, तो बंडी घालून भोंवता धोई. केन्ना तो ती कसली तरी कलर चेंज करता बंडेचो, तेणे ते बिल हाडलेले आनी रातचे 12:30 बिल हाडून मुख्यमंत्र्याक दिले की हे तूं आयज घाल म्हणून भितर. म्हणजे म्हाका दिसता हे स्टेटीचे लोकांची हे लॉस करता. स्टेटीचे लोकांक अशेंच धरल्या, टेकन फॉर ग्रांटेड. आल्दोनकारांक ग्रांटेड घेतलेले आसा, बास्तोराच्या लोकांक ग्रांटेड घेतलेले आसा. म्हाका दिसता आयज सगळ्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा आनी चिंतून मत सारखे तुम्ही रायट पक्षाक दिया. जे 22+ येवपाक जाय, काँग्रेस पक्षाचे 22+ येवपाक जाय, ह्या पक्षाक तुम्ही मत दिया. 22 आमदार असेंब्लीन धाडा आनी तुम्ही पळया फुडली 5 वर्सां तुमकां कसलो सरकार जाय, तुमकां कशें फुडें गोंय वचपाचें आहा, कशें भुरग्यांक युथाक जॉब कशें मेळोंक जाय, कशें एड्युकेशन फुडें वचपाक जाय, हे सगळे काँग्रेस पक्ष तुमकां दितलो. बरो सरकार तुमकां दितलो आनी सगळे न्यू फेसीस काँग्रेस पक्षान आयज दिल्ले आसा. एकान आमी चालू केल्ले आहा, जो दिगंबर कामत आहा तो एकटोच उरलेलो आमच्या पक्षान, जे हांव जॉईन जाला सेकंड. आनी म्हाका दिसता जे नये उमेदवार आयज पक्षान दिल्या ते 100% लोक मान्य करतलो आनी स्पेशली आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक मान्य करतलो आनी बरो मनीस असेंब्लीन धाडटलो. तारक आरोलकर आपल्या काँग्रेसीन फुटयलो म्हणून आपली भरपूर थंय काम केल्लें म्हणून सांगतलो. सी, तारक आरोलकर won in Mapsa Municipal Council against the wave of the BJP. Let us be very frank. बीजेपीचे विरुद्ध जिंकला. बीजेपीन तेजेर कितलेच केशी केल्ल्यो त्या टायमार. तेका बसपाक पासून दिनासलो. तेजी कितें तरी ओबीसीची सर्टिफिकेट आहा ती फ्रॉड म्हणून सांगलेली आनी तेजेर केसूय घातली. डेप्युटी कलेक्टरान केस चालू आहा, तेजी कलेक्टरान केस चालू आहा. आता तो बीजेपीचे अगेन्स्ट जिंकलो. दुसऱ्याच दिसा टर्न कोर्ट केलो. कोर्ट हा तो आर्तो हा तो परतो घातलो, परतो हा तो आर्तो घातलो आनी ते सायडीन गेलो बीजेपीचे वाटेन. तेजे उपरांत ताका दिसलें की आपूण आल्दोनान जिखोवंक शकता. आल्दोनान व्हॅक्यूम आहा, आल्दोनान आमचो ग्लेन तिकल्याचे अगेन्स्ट सगळे लोक आहा, आल्दोनचे यूथ तेजेर अगेन्स्ट गेल्ले आहा, पंचायती तेजे अगेन्स्ट गेल्ल्यो आहा. आल्दोनचो लोक जो आहा तो आयज ग्लेनाक मत घालूंक सोदिना. दे लुकिंग एट एन ऑल्टरनेटिव्ह न्यू फेस. सो तेणे थिंगा काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. आमचोय फ्रेंड तो आनी तेणे प्रचार चालू केलो. पूण जेन्ना पक्षान काँग्रेस पक्षान एक स्टडी केली, एक सर्वे केलो, 1 केले, 2 केले, 3 सर्वे केले. हांवें 3 सर्वे पळयल्ले आहा आनी हे 3 सर्वेचेर जो आमचो तारक आरोलकर आहा हो खूब फाटीं आहलो. हो 4थ्या नंबराचेर आहलो. बिहायंड आमचो कोण तो जो टीएमसीचो कॅन्डिडेट आहा किरण कांदोळकर तेजे फाटल्यान आसा. ते खातीर तेका तिकेट दिवंक ना म्हणून तेणे काँग्रेस पक्षांसून रिजायन केले आनी तो परतून टीएमसीन उडी मारली तेणे आनी टीएमसीन उडी मारून म्हापशा बसला तो. आता हांव नको कित्याक बसला पळय तो, तेका हांवें ट्राय केलें विचारपाक. तेणें म्हाका कांय जवाब पॉझिटीव दिवंक ना. हांव तेजे अगेन्स्ट कांयच उलयना. पूण आयज लोकांक कितें जाय, आयज लोकांक इंडिव्हिज्युअल नाका. आयज लोकांक जो पक्ष तेंचे वांगडा रावतलो, तेंचे आयकतलो. आयज मेन कितें आहा, लोकांचे कोण आयकना. लोकांक ग्रांटेड घेतलेले आहा. सगळे घटक म्हणटा आयज तुमी कितें पळया, शेकवाल्यांक विचारा, टॅक्सीवाल्यांक विचारा, रेंट कारवाल्यांक विचारा, तुम्ही वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक विचारा, तुम्ही मायनिंग हितून जे मायनिंग कंपनी आहा तेंका पासून विचारा. मायनिंग जे बंद जाल्ले ते आयज पासून तुमचे कडेन चालू करूंक जायना.
सुप्रीम कोर्टान सांगले चालू करा तरी हे सरकार आमचो चालू करूंक सोदिना. म्हाका दिसता आयज वोट फॉर चेंज करपाची गरज आहा, नवो सरकार हाडपाची गरज आहा, बदल घडोवपाची गरज आहा. मायकल बाब 2 दीस पयलीं जेन्ना जयेश साळगांवकर नॉमिनेशन फायल करतालो तेन्ना तेणें तुमचेर एक आरोप केलो की मायकल लोबोन एक फ्लॅटूच दवरला तो एनवॉलपाक पॅक जाता हेजेर तुमकां कितें म्हणटा? फ्लॅट म्हणूंक ना तेणें म्हटलं एक बिल्डिंगेन फ्लॅट आसा, बिल्डिंग एंड फ्लॅट तेजेर रेडूय मारली. ते आमच्या फ्रेंडाचेर रेड मारली. अजून पासून फावडे पुलीस आहा थिंगा, तेका स्वता येता. तेजी आवय आहा 90 इयर्साची आवय आहा, 90. तिका सतवणी चालू आहा तुवें हें भांगार खंयसून केलें काय म्हणून. तिचे बाबडे आदले भांगार तिच्या हेणे इनलॉज तिणी दिल्ले, तेच्या इनलॉजान तिणी दिले. म्हणजे ते पुर्तुगेज टायमा वयले भांगार ते विचारता तांकां हे भांगार खंयसून हाडले. म्हणजे जे आमचे समर्थक आहा, जे आमचे खास करून फ्रेंड आहा, जे आमकां काँग्रेस पक्षाक बरें मागता, तेंचेर रेड मारपाचें काम ह्या पक्षान बीजेपी पक्षान चालू केल्लें आसा. विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स. जो म्हाका एक पत्रकारान विचारले तूं पयलीं कित्याक देवोंक ना, तूं इतले उलयतालो सरकाराचे अगेन, तूं तरी देवोंक ना. हांव देंवल्लो जाल्यार आयज म्हाजेर इन्कम टॅक्स, म्हाजेर ईडी म्हणटा पळय तें, आनी कितें उरलां जाल्यार तें सगळें आहा तितले स्टेट एक्सायज, सेंट्रल एक्सायज आहा तितली सेंट्रलाची यंत्रणा म्हाजेर पडपाची ती. सो आयज कोड ऑफ कंडक्ट चालू आहा. आमी खंयचेच वायलेशन कोडाचे करिना. आनी जे तांकां डावट आसलो उमके बिल्डिंगेन एक फ्लॅटान पयशे एनवलपान घालता तेजेर रेडूय मारली, तेजेर बाबड्याचे एनवलपूय ना आनी पयशेय ना. तो बिझनसमॅन, पूण ताका सतप सारकें गजाल न्हूय. तेणे कॅन्डिडेट जो तर घेतले आनी कॅन्डिडेटान मुख्यमंत्र्याचे अगेन्स्ट कोण उलयलो ओ बीजेपीचेर अगेन्स्ट कोण उलयलो म्हणून तेजेर रेड मारप आसना. दिस इज रॉंग. ही इज अ इन्कम टॅक्स पेई, बरो इन्कम टॅक्स फारीक करपी मनीस हो, तेजेरूय रेड मारलेली आहा. कलंगूट मतदारसंघात माजी सरपंच तसंच एक हेवीवेट राजकारणी म्हणपी जोझफ सिक्वेरा आनी तुमच्या अगेन्स्ट आसा, बीजेपीन आसा, तुमी कशें पळयतात? नो कमेंट्स ऑन जोसेफ सिक्वेरा. कांयच कमेंट करिना हांव तेजेर. तेजेर कमेंट 10 तारखेर लोकूच करतलो, 10 मार्चाचेर. जोसेफ सिक्वेरा म्हणटा पळय तेजेर कमेंट लोक करतलो 10 मार्चाचेर. म्हणजे रिझल्ट येयलो तेजेर कमेंट स्टार्ट जातले. आमी उलोवपूच ना. आमी सालिगांवचेर उलोवप, आमी आल्दोनाचेर उलोवप, आमी म्हापसाचेर उलोवप, आमी शिवोलेचेर उलोवप, आमी पर्वरीचेर उलोवप, हे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आमी उलोवप. जोसेफ सिक्वेराचेर उलोवन आमकां बेश्ट आमचो हें करप ना, म्हणजे अननेसेसरी टायम वेस्ट करप ना. तेणें तेका बीजेपी पक्षान तिकेट दिल्या, तेणें घेतल्या, कितें तेंचे लेन देण जाणा ते तोच जाणा आनी ते जाणा, आनी तो बसला. आमकां फरक कांय पडना. कोणें तरी बसपाकूच जाय आसलो, ऑपोजिशन कोणें तरी बसपाकूच जाय आसलो. कोण तरी सूट बूट घालून ते भगवो बिगवो घालून तो रेडी रावल्लो, ताची तिकेट काडून घेतली. तर पयलोच फर्स्ट इन तो फर्स्ट आउट जालो बॅटींग मारून, बॉल घालून बॅटींगूय बॉल बॅट विकेटी घेवन ताका घरात हाडलो. सो तो बाबडो असो करून तिका आहलो फोटवाचेर का. म्हाका मातशें दुख्ख कशें लागलें. मायकल म्हापशेचो सुधीर कांदोळकर काँग्रेस कॅन्डिडेट आहा पळय, ते लोक म्हणटा म्हापश्यान म्हणटा चडसो तुज्याच वांगडा आसता म्हणून, म्हापश्यान मेळत ना. ना, हांव इतलेंच उलोवंक सोदतां की सुधीर कांदोळकर सारको 12 तास लोकां मदेगात आहा. 12 तास अर्दे वर हांव ताका ब्रिफिंगाक आपयता हांव ताका. पूण 12 तास तो भोंवता, घरांनी भोंवता, एकटोच भोंवता. कित्याक तो जर तर 10 जाणांक घेवन भोंवत जाल्यार तेजेर केस जातली, 11 जाणांक घेवन भोंवत जाल्यार केस जातली. आयज तेका तेजेर वेगवेगळो वाटेन प्रेशर चालूच आहा येवप. पुलीस येता तेका म्हणटा कित्याक हा 11 लोक, कित्याक करता तूं हिंगा, म्हणजे तेका भेकडावपाचो प्रयत्न चालू आहा. रिटर्निंग ऑफिसर येता, फ्लायिंग स्क्वॉड येता, बेश्टेच येता. आनी ऑपोजिशन जेन्ना 100-200 जाणांक घेवन भोंवता तेंकां कांय ना. पूण ते हें म्हाका दिसता हें खंयचेय तरी स्टेटीन अशेंच आसता. जे रुलिंगाचे आहा ते वाटेन पुलीस मशिनरी आनी ते बाकीचे सगळे ऑफिसर काम करतात. टीएमसीचो हालदोनचो कॅन्डिडेट किरण कानोळकर हो सारको कॉन्फिडंटान दावो करता की टीएमसीच हालदोनान येतली म्हणून. हांव
ह्या विशयाचेर एक सांगूंक सोदता की देर इज अ फायट बिटवीन काँग्रेस अँड टीएमसी अँड नॉट बीजेपी. हे थोडे जाण जे म्हणटा ग्लेन तिकल्याची आणि आमचो कार्लोस हेचो एडवोकेट कार्लोसाची फायट आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा म्हणून ही चुकीची गजाल. इफ यू आस्क एनी सर्वे रिपोर्ट, now the fight is between, after declaring the candidate, the fight is between Indian National Congress advocate Carlos and Kiran Kandolkar and not Glenn Sozatiklo. Glenn Sozatiklo तिसरो उरलो. Glenn Sozatikल्याचे अगेन्स्ट फायटूच ना. ते नाच तो नाच पिक्चरान. आता जी हा डिसाइड करतलो कोण जिखतलो पळय तो 10 मार्चार इज बिटवीन आयदर एडवोकेट कार्लोस और किरण कांदोलकर. पण माझ्या हिसपान आम्ही खूप फुडें आहा. इंडियन नॅशनल काँग्रेस इज मच अहेड. सेकंड विल बी टीएमसी अँड थर्ड कार्लोस थर्ड प्लेसीक झगडटा. कार्लोस न्हू कोण तो आमचो कोण तो ग्लेन तिकलो. ग्लेन तिकलो इज फायटींग फॉर थर्ड प्लेस इन दीस बॅटल फॉर आल्दोना. इज फायटींग फॉर थर्ड प्लेस. मायकल बाब आयज म्हापशा एक इनॉग्रेशन आसले जोशुआच्या ऑफिसाचेर. देवेंद्र फडणवीस जी आशिल्ले उपस्थित. तेंच्यांनी एक म्हटलें की म्हापशाचो रिमोट कंट्रोल कलंगुटान आसा. रिमोट कंट्रोल न्हू. हांव म्हापशेकारांचो हांव तांकां खूब लागसून वळखता. म्हापशेकारांक कितें जाय म्हापशान तें हांव जाणा. तांकां आनीक बिल्डिंगे इल्ल्यो नाका. तांकां ते शेतां पुरोवन आनीक बिल्डिंगे काडलेल्यो नाका. तांकां शेतांनी येता जाल्यार एक रवींद्र भवन जाय आनी कांय नाका तेच्या भायर. एक गार्डन जाल्यार जाता. ग्रीनरी येल्ली जाय. ग्रीन पॅच आख्खो सराउंडींग ग्रीन पॅच येल्लो जाय. म्हाका दिसता म्हापशेच्या आमदारान कसलेंच काम करूंक ना. गेली 2.5 वर्सां तो आमदार आहलो आनी वायस चेअरमॅन जीएसआयडीसीचो आहलो. म्हणजे जीएसआयडीसीचे मार्फत तेणें खुबशीं कामां करूंक जातालीं. तेणें कांय करूंक ना. सगल्यांक पानां पुसली. दोळ्यांक पानां पुसता म्हणटा पळय तशी पुसली. आपलें कितें आहा तें केलें आनी सायडीक सरलो. आनी तो म्हणटा आपूण यंग आहा, आपल्याक फुडलीं 25 वर्सां आहा काम करपाक. आपूण फुडें 25 वर्सां काम करतलो कितें उरलां तें अशें तेजें चिंतप. म्हणजे आपूण सारको कायमचो रावपाक येयला. तेका खबर ना ह्या पावटी लोक तेका घरा धाडपाचे आहा. सगळ्या म्हापशेकारांनी डिसायड केला, इन्क्लुडींग बीजेपीचे वोटर. उगडास जर हांव कितें म्हणटा ते बीजेपीच्या वोटरांनी डिसायड केला जोशुआ डिसुजा जो म्हापशेचो आमदार आहा बीजेपीचो तेका घरा धाडपाक. बीजेपीच्या वोटरांनी. हांव म्हाजें कांयच उलयना. काँग्रेसचे वोटर आहात आमच्या वांगडा. बीजेपीचे वोटर तेच्या वांगडा आल्यार पळयात तुमी. थँक्यू.